ब्रिज जो आसा तो फाटल्या दिसांनी लॉकडावन जाल्ल्याक मातशें काम स्लो जालां. फाटल्या दिसांनी काम तेजें स्पीड चालू आसलें. दिलीप बिल्डकॉम तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करता. जवळ जवळ 65% जुवारी ब्रिज कंप्लीट जाला आणि 2021 तांकां फाटल्यान काड. एप्रील म्हटल्यार हो ब्रिज कंप्लीट जातलो. 65% सद्या काम जाला, 35% पेंडींग उरला. एप्रील म्हटल्यार 2021 एप्रील म्हटल्यार हो ब्रिज कंप्लीट जाता. आमी 2020 डिसेंबर म्हटल्यार हो जुवारीचो ब्रिज कंप्लीट करपाचें ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें. तो कॉन्ट्रॅक्टर फास्ट आसा. DBL जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फास्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी तो काम करतलो. आतां विशय कितें जालो, चायनीज कन्सल्टंट तेजो आतां जो 35% जो पोर्शन आसा तो चायनीज कन्सल्टंट जे रोप सिस्टम जे आसा ते कन्सल्टंट आसा आनी मटेरियलूय चायना साकून येवपा आसा. जवळ जवळ 25% मटेरियल आमकां आयिल्लें आसा. 75% मटेरियल येवपाचें आसा. ते चायनीज मटेरियल येवपाचें आसा. जे रोप आसा तितूर, बेरिंगां आसा तितूर, लोड बेरिंग जग आसा तितूर, आनी विविध जे आसा ते चायना येवपा. आतां तो आमी निर्णय घेता. MORTH जे ठरयतले, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट, नितीनजी गडकरी, कितें चायना कडल्यान हें मटेरियल घेवप या ना हें त्यांनी ठरवा प्रमाणे ह्या 8 दिसाक ठरतले. ते प्रमाणे जे बॅलन्स मटेरियल चायना साकून घेवपाचें, चायनीज कन्सल्टंट घेवपाचें ते MORTH ठरतले, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट. आनी आमचो मुख्यमंत्री ठरयलो. आता ते 25% येयला म्हणटा ते सामान नाही. हय सामान आयला. बाकीचे परत ते धाडटले काय तुमकां? ना ते आमी आता हे ना ओव्हर ना चालू ते ऑलरेडी फिटींग चालू आहा. ते जे मटेरियल आयला चायना साकून ते फिटींग चालू आसा. ते धाडूं मेळना. आतां ते निर्णय ते घेतले. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट निर्णय घेतलो. तो निर्णय आमकां मान्य आसा. पूण ब्रिजूय जावपा जाय एप्रिलाक. तेय प्रमाणे आमी गंभीर आसा. फंड असो गव्हर्मेंटाक फंड MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट करता. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट टायम टू टायम पेमेंट करता. तेंगे पेमेंटा प्रॉब्लेम. आतां मात स्टेट गव्हर्मेंटाचो मातसो विशय आसा. आमी आतां पेमेंट रोखडेच सेटल करतले. आतां आमी ह्या 30 तारीख म्हटल्यार चडशे आमी पेमेंट कॉन्ट्रॅक्टराक बॅलन्स पेमेंट उरला तो आमी सेटल करतले.